नमस्कार. आयच्या ह्या खासा डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आमी काल तुमकां सांगिल्लें की जो मेरेन ही राजकीय परिस्थिती अशी चालू आहा तो मेरेन दर दिसाक आमी ह्या विशयाचेर तुमचे म्हऱ्याक डिबेट्स घेवन येतले. दुसरी डिबेट आज आनी सिच्युएशन डेव्हलप जायत आसा. एज आय एम सिटींग इन द स्टुडिओ म्हजे म्हऱ्याक जी बातमी आयल्या ती अशी की मुख्यमंत्र्यांनी आपले 4 मंत्री, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनीक अपक्ष 1 हांकां राजिनामो दी म्हूण सांगलां. आनी जर ते राजिनामो दिनात जाल्यार तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची तयारी चलयल्या. आनी इतलेंच न्ही जाल्यार 4 नव्या मंत्र्यांक ते इंडक्ट करतले. बाबाशान जे आसात, विल्फ्रेड डिसा नुवेचे आमदार, तांणी हे कितें डील जालें तेंय सगळें उलोवन दाखयलां की बाबू कवळेकार उपमुख्यमंत्री जातलो, मायकल लोबो, फिलीप नेरी आनीक बाबूश मोन्सेरात हे मंत्री जातले आनी बाकीचे जे आमदार आसात तांकां महामंडळां आनी PDAंच्यो वेगवेगळ्या चॅरमनशिपी मेळटल्यो. अशी गणितां आतां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. हे घडये पर्सनल आमदारांक खूब बऱ्याचें दिसतलें, पूण हे गोंयच्या हिताचें कांय ना हाजेर आमी भासाभास करतात. 3 माने आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात गोंयच्या तरुण भारतचे संपादक सागर जावडेकर, स्वागत. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हणजे गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर आनी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे आदले अध्यक्ष किशोर नायक गांवकर. सागर बाब, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. तुमी खूब डिफेक्शन्स पळयल्यात आपले कारकिर्दी भितर. हे डिफेक्शन्स त्या डिफेक्शना पासून वेगळे कशे आनी हाचो गोंयचेर परिणाम कितें? तुम्ही म्हटलं त्याप्रमाणे ही डिफेक्शन खूप झाली, खूप म्हणजे खूप. आणि गोवा इज नोन फॉर दॅट अशी गोंयची परिस्थिती आसा सध्या. आता हांगासर डिफेक्शनची आवश्यकता नाशिल्ली. एखादें सरकार पाडपा खातीर डिफेक्शन जाल्लें आतां पर्यंत. आनी हे डिफेक्शन जे जालां हे असलेल्या सरकाराक सपोर्ट दिवप आनी भितूरल्या लोकांक भायर काडप, म्हणजे हे वेगळेपण एकदम टोटली डिफरंट कायंड. म्हणजे पार्टी विथ डिफरन्सीस म्हणटा पळय तशा पद्दतीचं हे दिसत आयलें. डिफेक्शन विथ अ डिफरन्स. डिफेक्शन विथ द डिफरन्स. हय, म्हणजे गोवा नवीन नवीन जे इतिहास तयार करता तेतूंतलो हो एक इतिहास. ह्या इतिहासाचे फाल्यां रिफर्केशन कितें जातलें? आत्तां हे 10 आमदार फुटले. 10 आमदार काँग्रेसींतल्यान भायर सरले आनी एक वेगळो ग्रूप तयार केलो आनी डायरेक्ट वचून BJPन जॉयन जाले. आतां प्रश्न हांगासर असो आसा, इज इट अ डिफेक्शन? तुमी जर म्हाका विचारशीत जाल्यार हांव सांगता, दीस इज नॉट अ डिफेक्शन. डिफेक्शन जर जातलें जाल्यार तुमी मर्ज जाता खंयचे? पक्षांत फूट पडपाक जाय. काँग्रेस पक्षांत फूट पडूंकच ना, फक्त आमदार गेले. आनी हे 2/3 मेजॉरिटी म्हणटा. 2/3 मेजॉरिटी कायद्यान कितें आसा? पक्षांतर बंदी जो कायदो आसा त्या पक्षांतर बंदी कायद्यान आतां पर्यंत 3 ते 4 वेळा तेच्यान दुरुस्ती जाली. पयलीं 1/3 आसले 1919 ना सांगता तुमकां 1989 इलेक्शन जेन्ना जालें त्याच्या उपरांत 1990 प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री जालो. आनी पयलें डिफेक्शन हे सुरू जालें केन्ना? गोवा स्टेट जाल्या उपरांत. म्हणजे पयलीं युनियन टेरिटरी आशिल्ली. आमी 28 40 हाडले आमदार. आनी ते कित्या खातीर? प्रत्येक जाणाक मंत्रीपद जाय, आमदार हे जाय, कॉर्पोरेशन जाय आनी कितें जाय, हेज्या खातीर काय कितें असो प्रश्न पडलो. मागीर थंयसून जी डिफेक्शनाची आमची जी कीड सुरू जाली ती अजून पर्यंत स्टॉप जायना. परेश बाब, कितें दिसता ह्या डिफेक्शना बद्दल आनी हाचो गोंयचेर परिणाम कितें? परिणाम म्हणजे दुष्परिणाम म्हणचो पडटलो. कशें आशिल्लें की ह्या सरकारान आतां पर्यंत जर पळयत जाल्यार 4 फावट लोक भाजपान तांणी घेतले. पयलीं विश्वजीत जेन्ना सरकार स्थापन जायना फुडें विश्वजीत आयिल्लो, किंवा मागीर मगो पक्षांतले दोगांक फोडले, किंवा इलेक्शना पयलीं 2 काँग्रेसींतले हाडले. पूण तेन्ना कशें आशिल्लें की सरकारचें स्थैर्य आवश्यक आशिल्लें. सरकार एक मजबूत करपा खातीर स्थैर्या खातीर जाय. ह्या भुमिकेंतल्यान तेन्ना डिफेक्शन म्हणजे हे जे दुसऱ्या पक्षांतले लोक हाडले ते तशे हाडले. ह्या फावट आतां कशें जालां की हे गरज नासतना हाडल्या. आनी जशें सागरान म्हळें की जे आयले आनी जे आसा तांकां भायर काडून, म्हणजे भायलो कोण तरी सोयरो घरान येवचो आनी घरांतल्यांक भायर काडचे, अशी स्थिती सद्या जाल्ली आसा. आनी हे खूब घातक आसा अशें म्हाका दिसता. सगळ्यान चड घातक हे गोंयच्या लोकां खातीर आसाच, पूण मुख्यता पक्षान हाची प्रतिक्रिया भायर जरी व्यक्त ना जाली तरी भितरल्यान एक असंतोश आनी नाराजी तातूंत दिसता. लोक तर सामके नाराज आसा हाच्या बद्दल. कोणेच ताचें स्वागत करचो ना की हे सगळे लोकांक जे घेतल्यात, कारण ते स्वताच्या स्वार्था खातीर आयिल्ले आसा.
आणि बेजिकली पक्ष संघटना जी असता न्ही तिचेर हाचो खूब दुष्परिणाम जातलो त्या मतदारसंघांनी. आणि हे कशे जे आयराम जशे येतात तसे ते फाल्यां वतातूय बी, पूण जेन्ना ते वतले तेन्ना पक्षाची स्थिती थंय कितें आसतली हाचो विचार भाजपान करपा जाय अशें म्हाका दिसता. किशोर बाब, हांव तुजें एक फेसबूक पोस्ट वाचतालो, तुवें बरें सांगलें की जे काँग्रेसीचे 2 जाण फुडिल्ले तेही जर हांचे बरोबरच फुटिल्ले जाल्यार एटलिस्ट गोंयच्या जनतेच्या माथ्यार पोट वेंचणुकेची वजें आनी खर्चाची वजें तरी पडनाशिल्लें. पॉयंट इज वॅलीड, बट गोंयचें राजकारण खरेंच इतलें प्लॅनिंग बी करून चलना अशें तुका दिसता काय? आयलो दीस घेतलो निर्णय, आयलो दीस घेतले आमदार, अशी परिस्थिती जाल्या. आतांच 2 सिनियर संपादकांनी हांगासर आपली हे सांगली अनुभव राजकारणाचो. सागरान म्हटलें पार्टी विथ डिफरन्स जें कितें आसा भाजपाचें, ही परिस्थिती कशी जाला की हालींच्या काळान म्हणजे 2017च्या नंतर ताका आनीक सुरवात जाली की गोंयच्या राजकारणाक एक वेगळीच दिशा मेळत चल्ल्या. ती गोंया खातीरूय बरी ना आणि गोंयच्या भवितव्या खातीरूय बरी ना. दिशा म्हणजे 2017ची निवडणूक जाली, 2017 भाजपाक 13 मेळ्ळे, काँग्रेसीक 17 मेळ्ळे, बाकीचे सगळे अपक्ष मगो बिगो येयले. ह्या सगळ्यांक एकठांय करून म्हणजे जे पक्ष भाजपा विरोधान ज्यांच्यांनी निवडणूक लढयली ते सगळे एकठांय येयले आणि सगळ्यात व्हडलो पक्ष जो काँग्रेस आसा ताका कुशीक दवरून तेंच्यांनी सरकार स्थापन केलें. आतां तें सरकार स्थापन जालें, ओके आहा, तें आतां टिकोवंक जाय. सो ते टिकोवपा खातीर फुडें कितें करप, तर टिकोवपा खातीर एक 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 गोश्टी सुरू जाल्यो. पयलीं विश्वजीत राणे भितर येयलो, मागीर दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकराक राजिनामे जावन भितर हाडले, मागीर मगो पक्ष 3 जाणां तांकां 2 जाणांक विलीन केले. आतां तेचेर कहर म्हणून अख्खो काँग्रेसीचे 15तले 10 जाण काडले. आनी आतां सागरान सांगलें तशें डिफेक्शन केन्ना जाता, एक सरकाराच्या कार्यपद्दतीचेर नाराजी जाता, सरकार खंय तरी आपल्या मना सारको वागना, सरकार मना विरोधान कितें तरी करता म्हणून नाराज जावन डिफेक्ट जावप आनी दुसऱ्याक वचून मेळप. ओके, हांगा कांयच ना. सरकार 23 आमदारांच्या पाठिंब्याचेर सरकार स्थिर आसा. आयज तर आतां सोमारच्यान विधानसभा अधिवेशन आसा आनी ह्या विधानसभा अधिवेशनान म्हणजे आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सामको सडेतोडपणे विरोधकांक सामोरो वयतलो, कशें सरकार तेचें व्यवस्थीत चलता हें आमकां दाखयतलो. ज्या पद्दतीन हालीं तेणी ह्या 2 म्हयन्यान प्रशासनाचेर एक पकड मेळोवपाचो जे प्रयत्न चल्ले तेतून आमकां अशें दिसतालें की सरकार व्यवस्थीत चल्ला. पूण आतां तो म्हणटा आपल्याक काय तरी थोडे मंत्री त्रास करताले, आपल्या मना विरोधान काम करताले, थोडे आनी कितें करताले, म्हणजे सरकार सारकें चलनासलें हें हातूंतसून स्पश्ट जाता. तर हे 10 जाणांक घेवन 17चे 27 करून नेमकें कोणाचें भलें करपाचें आसा हांकां आनी कितें करपाचें आसा. आयज विरोधी पक्षाची भुमिका, आयज विरोधान उरले 5 जाण, तेतून सुदैवान 4 जाण माजी मुख्यमंत्री आज आसा. परिस्थिती की काँग्रेसीक फुडल्या 48 वरां भितर आपल्या विधिमंडळ पक्षाचो नेतो निवडपाची गरज आसा, कारण तांचो विरोधी पक्ष फुडारीच 10 आमदार घेवन गेलो. सो एक गजाल सगळ्यांत काँग्रेसीचेर पावल्यात म्हणजे तांचे वयल्यान सुरवात करया. हें जें जालां हाका काँग्रेस पक्षाची लिडरशीप कितली जबाबदार आनी हाका भारतीय जनता पक्षाची लिडरशीप कितली जबाबदार, चड जबाबदार तुमी कोणाक धरतात? कारण दोगी जाणां कडेन आर्ग्युमेंट आसात. हांव दोगांकूय वेगवेगळे मानना, कारण भाजप आनी काँग्रेस आतां वेगळी रावल्लीच ना. कारण म्हाका दिसता भाजप चलयता कोण, काँग्रेसचे लोक भाजप चलयता, ही वस्तुस्थिती आसा. हांगासर तुम्ही म्हटलो तो एक मुद्दो अत्यंत म्हत्वाचो आसा की काँग्रेसची सेंट्रल लिडरशीप जबाबदार आसा काय कितें. ज्या दिसा राहुल गांधीन अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिलो तेन्नाच्यान गेले 40 दीस काँग्रेसीचे वाताहत सगळे कडेन सुरू जाला. कर्नाटकान जे चल्ला तेजो अर्थ वेगळो आनी गोंयान हांगासर जाता पळय तेचो अर्थ कंप्लिटली वेगळो. तें डिफेक्शन कर्नाटकान जाता तें डिफेक्शन. भले ते राजिनामो दिवं न्ही आनी कितें करूं न्ही, हांगासर राजिनामो दिना, होलसेल डायरेक्ट वचून दुसऱ्या पक्षान जॉयन जाता. दीस इज व्हेरी डेंजरस. एक गजाल परेश बाब सांगा म्हाका की म्हाका दिसता न्ही हाका बेजिकली काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व चड जबाबदार आसा. राहुल गांधीन मे म्हयन्यान पक्षाध्यक्ष पद सोडलें आनी तेन्नाच्यान ते हाका नेतोच ना. आता कर्नाटकान सुद्धा जे इतले सगळे घडामोडी चल्ल्या तो DK शिवकुमार सगळे हालचाली करता. हय, पूण तो नेतो न्ही, तो तातूंतलो एक मंत्री. पूण कशें आसा की हातून केंद्रीय नेतृत्व म्हणून काँग्रेसचे खंय आसा, तांची आतां इतले हाचेर भुमिका कितें हें कांयच स्पश्ट ना. राहुल गांधीन आतां प्रतिक्रिया दिल्या कर्नाटकच्या हाचेर. पयर संसदेन तो खंय तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचेर उलयतालो, म्हणजे इतले सगळे पक्षान घडटा आसतना त्या बद्दल सगळे मौन ताणें बाळगिल्लें. तर हातून काँग्रेसचे आनी फक्त कशें आसा की गोंयचे जे फुटल्यात न्ही हांकां हें निमित्त मेळ्ळा की काँग्रेस नेतृत्व आतां धड ना, पक्षान आपल्याक भवितव्य ना हें तर आसाच,
पूण तातूंत तांचो वैयक्तीक स्वार्थ जो इतले ते म्हणजे संदी सोदताले ती तांकां संदी ह्या कर्नाटकच्या हातूंतल्यान मेळ्ळी अशें म्हाका दिसता. कारण कशें आहा की आतां 2 वर्सां इलेक्शनाक उरल्या आनी परत आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांची कामां जावंक जाय हें जाय सगळें सांगतात ते. पूण आतां कशें आहा की काँग्रेसीन रावून हाचे फुडें आपल्याक भवितव्य ना हें तांकां कळ्ळां. ताका लागून खंय तरी सत्ता कशी करून मेळोवपाची हो ताचो उद्देश. आनी हेतून आय वील एड इट, हेतून सगळ्यान डेंजरस गजाल कितें, गोंयचो विरोधी पक्षनेते म्हणजे विरोधी पक्षनेता इज इक्वल टू कॅबिनेट रँक, तेका एखाद्या मिनिस्टरा भशेन तेका ट्रिटमेंट आसता. हो सांगता आपूण विरोधी पक्षांत बसून फायदो कांयच ना, आपूण लोकांची कामां करूंक शकना. विरोधान काय विचारलें ताणें हे अशा आनी कितली वर्सां आपूण विरोधी पक्षांत बसूं हें सांगप हे चुकीचें आसा. हाजेर एक प्रश्न येता की तो म्हळ्यार बाबू कवळेकार ह्या मनशाची निवड जी आशिल्ली विरोधी पक्ष नेते म्हूण ती अशा विचित्र सर्कमस्टन्सिसा भितर जाल्ली. आमचें सरकार जायना म्हणटगीर कोणाक ते विरोधी पक्ष फुडारीपण नाका म्हणून घाल बाबूच्या गळ्यांत म्हणून पळय जी सुरवात जाल्ली ती एक जबाबदार आहा किशोरबाब. कारण बाबूचे कॅलिबर हे विरोधी पक्ष नेत्याचे पहिलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, जर ते न्ही जाल्यार 2 वर्सां काँग्रेसीन ते तशेंच धकचपाटी काडत चलयले आनी आज ताचे परिणाम भोगचे पडटात. विरोधी पक्ष नेते पद निवडताना काँग्रेस समोर खूप प्रश्न आसले. आता विरोधी पक्ष नेतो त्या टायमार कोण असलो लायक, असलो दिगंबर कामत. पूण दिगंबर कामत हाचे संबंध बीजेपी कडे घड आसात आनी तो केन्नाय बीजेपीन वचूंक शकता असो एक धोको निर्माण जालो. तशी चर्चाय आसली सुरू त्या टायमार दिगंबर येता म्हणून दिगंबराक विरोधी पक्ष नेते दिना तोच वचत जाल्यार म्हणून दिगंबराच्या बाबतींत ते सावध जाले. दुसरी प्रताप सिंग राणे, विश्वजीत राणे ऑलरेडी बीजेपीन गेलो. प्रताप सिंग राणेचे आतां कितें जातलें, तो बापायक व्हरतलो काय कितें बीजेपीन आनी तेन्ना प्रताप सिंग राणे राज्यपाल करता तेका आनी कितें करता अशी चर्चा जाली. सो त्याच्याय बाबतीन आनी प्रताप सिंग राणेचे वय जाल्या कारणान आनी कांय मर्यादा असल्या कारणान प्रताप सिंग राणेच्या बाबतींत ते सावध रावले. आता तेतून कोण सिनियर उरता, एकूच बाबू कवळेकर हो सिनियर उरता. त्यामुळे बाबू कवळेकरा कडेन हे पद गेले. आनी एक गोष्ट लुईजीन फालेरोच्या बाबतीन सेम गजाल जाली. लुईजीन फालेरोचे त्या वेळार जे निवडणुकीच्या अंतिम वेळार जे वाद निर्माण झाले गोवा फॉरवर्ड आणि लुईजीन फालेरो आणि तेतून काय प्रमाणात काँग्रेसीक नुकसान झाले. संबंध जे गोवा फॉरवर्डाचे आणि काँग्रेसीचे संबंध लास्ट टायमार जे बिगडले त्याचो नुकसाणी काँग्रेसीक इलेक्शनाक जाली ना जाल्यार आयज काँग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आयज एक सीट घेवन येता. ही व्यक्ती अत्यंत चुकीच्या जाग्यार बसयिल्ली चुकीची व्यक्ती आणि ताचे परिणाम आज काँग्रेसीक भोगचे पडटात अशें दिसता. काँग्रेसीक आयज भोगचे पडले, फाल्यां सकाळी ते बीजेपीकूय भोगचे पडटले. कारण बीजेपी ताका उपमुख्यमंत्री करता करूंक जाय. हांव ना म्हणना, कोणाकूय संदी मेळूं दी, प्रश्नच ना. पूण तुमी विचार करा, हे डिफेक्शन जे जाल्लें आसा हे खंयच्या आदाराचेर जाल्लें आसा. आनी डिफेक्शन खरें म्हणजे नाच तें, हे होलसेल पद्दतीन एकांसून वचून हेतून जॉइन. बेसिकली कशें आहा की बाबू कवळेकर विरोधी पक्ष नेतो म्हणून आयलो म्हणून सध्या तो नेतो असो एक आभास निर्माण झाला. पण हे 10 लोकांचो खरो लिडर तो नाच. तो तांच्या बरोबर एक प्रवाहा बरोबर आयला तसो आयला. हाच्या फाटल्यान कोण आसा, नेते कोण आसा, ते कशे कशे भाजपच्या संपर्कान आशिल्ले, केन्नाच्यान हे प्रयत्न सुरू आशिल्ले आनी 2/3 संख्या करपा खातीर कशे प्रयत्न चलताले हे सगळे लोकांक खबर आसा. ताका लागून बाबू कवळेकर हे फक्त निमित्त थंय, म्हणजे तो एक भितरलो एक घटक. पूण हाच्या फाटल्यो ज्यो प्रवृत्ती आशिल्ल्यो ज्यो पयलींच्यान सक्रीय आशिल्ल्यो, पयलींच्यान म्हणजे पणजेचे निवडणुकीक काँग्रेसची उमेदवारी मेळोवपा पासून ही सुरवात जाता अशें म्हाका दिसता. फक्त कशें की परत पोटनिवडणूक हें करप हें भाजपाक परवडपाचें नाशिल्लें. लोकांतल्यान एक वायट प्रतिक्रिया येतली आशिल्ली. ताका पोटनिवडणुकीक सामोरे न वता 2/3 संख्याबळ म्हणजे त्या एका प्रवृत्तीचेच 5 जाण जेन्ना ताका एक घाऊक हातून येता तेन्ना खंय तरी एक भाजपाक म्हणजे सरकार आपलें आनीक मजबूत करप बिरप हें ठीक आसा. पूण हातूंतल्यान एक बीजेपीची इमेज जी आहा न्ही ती खूब कलंकीत जाल्ली अशें म्हाका दिसता. सबका साथ सबका विकास जे म्हणटात ते वेगळ्या तरेन हांगा हें केलां अशें अग्रलेखान बरयल्लें आनी तें खरेंच तशें चित्र दिसता सद्या गोंयांत. हेतून म्हाका आनी एक एड करचें दिसता, चड खाल्ल्यार खंय अपचन जाता. काल विजय सरदेसाई कडेन खंय तरी म्हटलां की एका होडयेन त्याच्या कॅपॅसिटीच्या भायर जर तुम्ही व्हरून भरशीत जाल्यार ती होडी बुडूंक शकता. तो बुडूंक शकता हो शब्द त्याने वापरूंक ना, तर मागीर त्याचे कितेंय जावं शकता अशें त्याने म्हटलां. टू इज कंपनी 3 इज अ क्राउड म्हणटा पळय तें आतां सिद्ध जालें. एक गजाल म्हाका एक गजाल व्हेरी फ्रँकली, कारण हो जेन्ना आमी विशय डिस्कस करतात तेन्ना विजय सरदेसायाचें नांव तुमी घेतलें. आतां तर मुख्यमंत्री स्वता सांगता की आपूण ताका ड्रॉप करता म्हणून, ताच्या संपूर्ण पक्षाक ड्रॉप करता म्हणून कॅबिनेटांतल्यान. कांय लोक म्हणटात फावो
काही लोक म्हणतात तो एकटोच तुमचे बरोबर इतली विश्वासान राविल्लो, विश्वासघात बरोबर न्ही. तुमचें मत कितें? माझें मत अशें आसा, विजय सरदेसाई हो एक अत्यंत ब्रिलियंट मनीस ह्या कॅबिनेटान आसा. तुमी ताका खंयच्या आदाराचेर काडटा तें खबर ना. कदाचित आमकां खबर ना मुख्यमंत्र्या कडेन कसल्यो फायली आसा, कितें आसा तेच सांगू शकता. आनी ताका अधिकार आसा, मुख्यमंत्र्याक अधिकार आसा कोणाक कॅबिनेटान दवरपाचो आनी कोणाक काडून उडोवपाचो. आमकां फक्त दिसता इतलें की तो म्हणजे एक स्ट्रेंथ आशिल्लें आनी एकत्र हाडपाक सगळ्यां खातीर ही हॅज प्लेड अ मेजर रोल की पर्सन इन द कॅबिनेट. आतां तुमी ताका काडून उडयता, ते खंयचे ग्रावंड कितें कारणां ही हळू ते आतां डिस्क्लोज करचें ना, पूण योग्य वेळाचेर. कारण विजय सरदेसाई काही उत्तरां दितलो, तेजेर मागीर सरकार पक्षा कडसून घेतली, हितूनसून आमकां कितलेशेच इन्फॉर्मेशन भायर सरतलें. फक्त एकूच की तेंच्यांनी खूब मेजर डिसिजन, बोल्ड डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेतला आनी थोडीशी रिस्कय घेतलेली दिसता राजकारणान, अशें म्हाका तरी दिसता. नाही, हातून एक आसा की विजय सरदेसाई मगो पक्ष आणि भाजप हाचो संघर्श जेन्ना पेटलो तेन्ना विजय सरदेसाई भाजपा बरोबर राविल्लो आनी हे तेचे आमी दुर्लक्ष करूंक शकना. त्या संघर्शा टायमार पयलीं ताणें खुबदां अशें हें दाखयलें की लोकसभा इलेक्शना पयलीं एक काँग्रेसचें जेन्ना वातावरण तयार जातालें तेन्ना खंय तरी आपूण काँग्रेस बरोबर वतलो अशें एक संकेत दितालो, हें खरें. पूण जेन्ना भाजपाक गरज आशिल्ली तेन्ना खंय तरी सरकारच्या स्थैर्याक ताणें हात लावन आशिल्लो. आनी विजय सरदेसाई जर थंयसर ना जाल्यार तुमी सांगा म्हाका सरकार स्थापन जावपाची 2017 ना जाल्यार कदाचित तो काँग्रेसी वांगडा जर गेलो जाल्यार तो सांगतालो पळय की आपल्याक मुख्यमंत्री पदाची ऑफर 2दा आयली. एकदा बाबूश मोन्सेरात घरा कडेन आयलो, एकदा बाबू कवळेकर आयलो आनी तेंच्यांनी इतलें सुद्दां सांगलें जर तूं तयार ना जाल्यार आमचे 10 आमदार काँग्रेसीचे म्हाज्या सकट चल्ले आमी पावलो बीजेपीन. हे तांकां 2दा सांगून इतलें असून देखील तेणें तो रावलो. कितें परिकराक दोन मतप्रवाह जे आहात फावो ताका आणि जाले ते चुकीचे कारण तो तुमचे बरोबर विश्वासान राविल्लो. खंयचे बरोबर? विजय सरदेसाईच्या बाबतीत आता सागरान सांगलें नाही एकदम बरोबर की ह्या मंत्रिमंडळान एक उठून दिसणारो मनीस, हुशार, बाकीचे त्याची धोरणां, त्याची कार्यपद्धती ह्याच्या बाबतीत कांय लोकांचे वेगळे मत आसूं शकता, पूण तो हुशार आणि ताका काम करपाची कॅपेबिलिटी आसा. पूण भाजपा खातीर तो धोकादायक आसलो. कारण विजय सरदेसाई सरकारान आसून सुद्धा तेणी आपल्या पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम दवरलेलें. ते मगोन केन्ना दवरूंक नासलें. मगोन जेन्ना सरकारान स्थापन जालें की पक्षाक ते टोटल पक्षाक विसार जाले. पक्षाची संघटना ना, पक्षाचो विस्तार ना, काय ना, फक्त मंत्रीपदाचेर चिटकोन बसताले. विजय सरदेसाईन तशें करूंक ना. विजय सरदेसाई सरकारान आसून तो मय मतदारसंघान तेचें काम जोरान सुरू जातालें. कुंकळे मतदारसंघान तेणी आपलें काम जोरान सुरू केल्लें. तेची वक्तव्यां, तेची कार्यपद्धती, तेच्या पक्षाची संघटना ही सगळ्या मतदारसंघांनी छुपें काम तेंचें व्यवस्थीत सुरू आसलें. भाजपा खातीर ते धोक्याची सूचना आसली, भाजपा खातीर ते धोक्याचें आसलें. तिसरी गोष्ट, विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे हे 2 म्हत्वाचे घटक ह्या सरकारान आसले. गेल्या लोकसभेक आमी पळयले, गेल्या लोकसभेच्या खंयच्याच प्रचारान विजय सरदेसाई सक्रिय दिसूंक ना आणि रोहन खंवटेय सक्रिय दिसूंक ना. जेन्ना तुमी सरकारा बरोबर आसात, तुमी म्हणटात की आमी एनडीएचे घटक त्यामुळे आमी आमचो पाठिंबो, पूण ते पाठिंबो प्रत्यक्षान ग्रावंडाचेर खंय दिसूंक ना आणि मतांसूनय तो दिसूंक ना. त्यामुळे हे फॅक्टर महत्वाचो आशिल्लो ही डिसिजनां घेतना सगळे फॅक्टर हेतूंतले महत्वाचे आसात. दुसरी गोष्ट, जेन्ना मनोहर पर्रीकरांचे निधन जालें त्याच्या उपरांत नेतृत्व निवडीच्या वेळार जी कितें वाटाघाटी जाली त्या वाटाघाटीन खुबश्यो गोष्टी आसात ज्यो आमकां प्रत्यक्षान कळोवंक ना. कोणी कोणाक विरोध केलो, कोणी कोणाक नाका म्हटलें, हो नका तो नका, अशें खुबश्यो गजाली जाल्या. सो आतां ह्या निर्णया नंतर एक गोष्ट स्पश्ट जाता की खंय तरी विद्यमान मुख्यमंत्र्याक त्या घटका कडल्यान विरोध जातालो. पूण त्या टायमार केंद्रीय नेतृत्वान डिसिजन घेतलें की काय ना, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जातले, तुमी जर तुमकां पाठिंबा दिवपाचो ना, यू कॅन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. पूण तेंच्यांनी मान्य केलें तें आनी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याचो एक खूब बारीक फेक्टर आसात. ते सगळ्या फॅक्टरांचो एक हें म्हणून आयज हे डिसिजन. ताजो मुखारले कॅरेक्टर इन दीस होल ड्रामा इज बाबूश मोन्सेरात. आयज हांवें पळयतालो की म्हाका एक 4-5 व्हॉट्सएपाचेर व्हिडिओ आयल्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी पणजेच्या पोटनिवडणुकीच्या प्रचारा वेळार केल्ली विधानां वेगवेगळी. ताजो भितर काल हांगा ह्या पॅनलाचेर केतन भाटीकर आशिल्ले, तांणी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाची ती गाजिल्ली पत्रकार परिशद की वी फील अनसेफ म्हणून बिकॉज ऑफ बाबूश मोन्सेरात ताजी याद करून दिली. हाजो परिणाम पक्षाचेर आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोबलाचेर कितें जातलो?
भाजपान जे आता नवीन जे लोक आयल्यात न्ही त्या मतदारसंघातले कार्यकर्ते निश्ठावान कार्यकर्ते तांचेर परिणाम कितें जातलो हाचो विचार भाजपान करूंक जाय आशिल्लो. पणजे आसत ताळगांव आसत हे सगळे जे आयल्यात न्ही थंय भाजपाचें काम जें हांवें सुरवातीक सांगलें की पक्ष संघटना आनी निश्ठावान म्हणजे निश्ठेक काय म्हत्वच ना काय कितें असो एक संदेश हातूंतल्यान गेला आनी हो पक्षाच्या प्रतिमेक खूब वायट. परत दुसरो विशय सरकारांतलो 4 मंत्र्यांक काडून नवे 4 मंत्री जेन्ना घेतले वतात तर तातूंतल्यानूय सरकारच्या एकंदर धोरणांचेर कितें परिणाम जातले हे फुडल्या काळान दिसतले. प्रत्येक अनेक विशय असे आसात की कॉन्ट्रेडिक्ट जावपी मतां आसात सगळ्यांची. कॅसिनो सारको विशय आसा जाणें सांगिल्लें की 100 दिसां भितर कॅसिनो काडटलो. आतां सरकारान अशी घटक जेन्ना येतात तेन्ना ताचो परिणाम कितें जातलो हे पळोवचें पडटलें. म्हणजे सगळें आनी परत दुसरें सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे आतां हातूंतल्यान एक जी लॉबी तयार जाल्या सरकारा भितर मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाक आव्हान दिवपाचें सुद्दां हे थोड्या तेंपान सुरू जातलें अशें म्हाका दिसता. कारण तातूंतल्यान खंय तरी कांय असंतुश्ट पयलींच्यान घटक जे आसात ते आनी हे लोक हे एकठांय येवन नेतृत्व बदलाची मागणी सुद्दां फुडल्या काळान जावपाक शकता. इतली भयानक परिस्थिती. एक गजाल हाते वयल्यान विचारता की आज जर आमी स्टॅटिस्टिक्स पळयली जाल्यार 27तले 15 आमदार हे कॅथलीक आसात, मायनॉरिटींतले आसात. भारतीय जनता पक्ष जेन्ना राष्ट्रीय पातळीचेर इतले सामके स्ट्रॉंगली नॅशनलिजम आनी हिंदुइजम अशी गजाली उलयता, हो जो इम्बॅलन्स तयार जाला 27तले 15 ताजो पक्षाच्या आनी राजकारणाचेर पक्षाच्या कितें परिणाम जावपाक शकता? खंयच्या पक्षाचेर म्हणटा तुमी? खंयच्याय दोन्ही पक्षांचेर? दोन्ही पक्षाचेर. काँग्रेसीक प्रॉब्लेम काय जावचो ना. काँग्रेस दे कॅन मॅनेज. कारण तुम्ही पळयला फाटीं सुद्दां म्हटलेलें की सालसेत हो काँग्रेसीचो स्ट्रॉंग होल्ड आसा. आतां हे जे निवडून आयला म्हणजे आतां जे BJPन गेला तेतूंतलो कितले जण हे परतून निवडून येतले? तुज्या त्या कुंकळी ताका स्विकारतले ते? फिलीप नेरीची परिस्थिती खबर आसा. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना फिलीप नेरी वॉज द मिनिस्टर फॉर वॉटर रिसोर्सीस. म्हाका याद आसा हो म्हणपालो इलेक्शनाच्या वेळाचेर पर्रीकाराक सांगपालो पळय आय एम विथ यू ऑलवेज, कित्याक तूं इतलें काम बऱ्या पैकी करता हांव रावता म्हणून. पूण आमचे म्हणपालो ते फादर आसा आनी कोण आसा ते कार्यकर्ते आसा ते आमचे सगळे म्हणपालो दे वील अपोज मी, सो वॉट आय कॅन डू. म्हणपालो तूं रिजायन जा BJPंतल्यान आनी इंडिपेंडंट म्हणून राव. आनी इंडिपेंडंट म्हणून तो इलेक्ट जालो. ही जर ती परिस्थिती फाल्यां सकाळी फिलीप नेरी परतो वचून जेन्ना BJP म्हणून रावतलो निवडून येतलो तो असे कितलेशेच आमदार आसा. मागीर तो बाबा जान तो आसा किंवा सांताक्रूजचो आसा. अरे हे जे ब्लायंडली ते डायरेक्ट एकदा उडी मारपाची गेले भितून जॉईन जाले. बेजिकली कशें आहा की अल्पसंख्याकांक एकठांय हाडपाक भाजपान पयलीं मनोहर पर्रीकर आसतना प्रयत्न केल्ले. मिशन सालसेत सारकी ताणें एक प्रयत्नपूर्वक अशें चलयल्लें. हातूंतल्यान कशें जालां की सालसेतांतले 3 मतदारसंघ सोडल्यार सगळे BJP कडेन आतां आयले. पूण हाचो अर्थ थंय पक्ष संघटना मजबूत जातली किंवा असो काय भाग ना. फाल्यां आयाराम जशे आयले तशे फाल्यां वतले किंवा हांचे राजकीय तांकां तत्व ना. आनी तेंची विचारसरणी कितें भाजपाक परवडटली काय कितें? दुसरे प्रश्न असो आसा की मुख्यमंत्री हे ही वील बी कम्फर्टेबल विथ दीस पीपल. आतां जरी तो कम्फर्टेबल आशिल्लो आतां ताका भितूनली काही गजाली दिसताल्यो पळय तेन्ना ताका खूब प्रॉब्लेम जातालो की आपल्याक ताका दिसतालें कलेक्टरान वचत जाल्यार कामां जायना, मामलेदारान वचत कामां जायना, खूब लोकांचो प्रॉब्लेम जाता. फायनली बारीक सारीक गजाली खातीर मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन प्रचंड गर्दी लोकांची. सगळ्यो गजाली मुख्यमंत्र्यान करपाचे. मागीर हे मंत्री जे आसा ते कित्या खातीर हो प्रश्न आशिल्लो. म्हाका दिसता कितें जाणा की आमी नजरे समोर जी भाजप दवरता ती भाजप आतां उरोंक ना. भाजप आतां चेंज जाल्ली. बरी जेन्ना ही भाजप चेंज जाल्या आनी तातूंत भितर 27तले 15 जाण हे अल्पसंख्याक समाजातले ताजो परिणाम कितें जातलो त्या भाजपाचेर? तेचो परिणाम भाजपाचेर कांयच जावपाचो ना. तेची आतां चिंता भाजप करिना. आमचेर कितें परिणाम जातलो, आमच्या आयडियोलॉजीचेर कितें परिणाम जातलो. तूं जर पळयशीत ही लोकसभा इलेक्शन जाल्या नंतर पूर्ण देशभरान वेगवेगळ्या पक्षातले लोक डायरेक्ट भाजपान येत आसात. तेंची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी कसलीच तपासली वचना. तेंचे कांयच तपासले. तांकां ज्या मनशाची निवडून येवपाची कॅपेसिटी आसा तो मनीस तांकां जाय. तो खंयच्याय धर्माचो आसो किंवा कितें आसो ते तांकां लागना. दे वॉन्ट नंबर्स विथ दॅम. दुसरी गोष्ट आयज राष्ट्रीय पातळीचेर काँग्रेसीची परिस्थिती भाजपा खऱ्या अर्थान सेक्युलर जालो. भाजपा खऱ्या अर्थान सेक्युलर. तांकां आतां ते
हे आता जे 10 जाण येयल्या ते तांकां भविष्यान त्या मतदारसंघात पक्ष वाडोवपाक गरज ना. ते आता पक्ष कशे वाडोवपाचे आणि खंयच्या हेचेर वाडोवपाचे ती तेंची आता स्ट्रॅटजी वेगळीच आसा. कशें आसा की आतापर्यंत ते काँग्रेस मुक्त भारत अशें म्हणटाले. आता ते भाजप जो आहा न्ही तो काँग्रेस युक्त भाजप जाला आणि तांची हें कशें आसा की मोदीच्या भरवशाचेर सगळे निवडून येतले. ह्या हातून ते इतले हातून म्हणजे फाटल्या इलेक्शनान जो विजय मेळ्ळा न्ही तातूंत ते इतलो तांच्या तकलेन गेला अशें म्हाका दिसता की तातूंत हे तत्व आणि हे सगळे विचारधारा हे सगळे कुशीक दवरून फाल्यां म्हणजे कशें लोकांची मेमरी आसता ती खूब हें आसता कमी आसता म्हणजे लोक विसरतात सगळे आनी लोकांची कामां जाली मतदारसंघान थोडे मातशी विकास कामां केली थोडे हे केले काय लोक फाटल्यान येतले असो एक भ्रम आसता न्ही. पूण कशें आसा की आमी इंडिया शायनिंगचें पयलीं पळयलां म्हणजे खंयच्या गोंयाकय जेन्ना मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना 21वेल्यान 13चेर पाविल्ले. कितें दिसता पळय ह्या दिसांनी तुमी सगळे इलेक्शनाचेर कितें आमी आयकलें EVM मशिनांतल्यान कोणाकूय वोटींग केल्यार वयता भाजपाक बरोबर अशें आशिल्लें अशें सांगताले म्हणजे आरोप जातले डायरेक्ट. आनी राहुल गांधी पासून सगळे व्हडले व्हडले लिडर सांगताले की EVMचे म्हणपालो डायरेक्ट BJPक वोटींग करता म्हणून. आयज परिस्थिती तशी रावल्ली ना. तेजे कोण निवडून आयले पळय EVMांतून निवडून हाडलेले लोक निवडून येतकूच दे आर गोइंग टू BJP. आमदार हॅकिंग चलना ना हॅकिंग न्ही EVMचो तो प्रकार. आता आयज म्हाका एक WhatsAppचेर मेसेज आयलो तर म्हणपालो EVMचेर पयलीं आमी वोटींग केल्यार ते वयताले BJPक. आता निवडून आयलो मनीस डायरेक्ट आमदारूच BJP करता. आमदारूच BJP. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता चर्चा खूब बरी जाल्या पण एक गजाल सामकी म्हत्वाची की खंयच्याय राजकीय पक्षान जर आपली तत्वां आनी आपली निश्ठा जर सोडली. म्हाका याद जाता की जेन्ना काँग्रेस सत्तेर आशिल्ली तेन्ना काँग्रेसी नेमकी ह्याच दिशेन गेल्ली. जेन्ना ते 2दा निवडून आयले सेंटराक तेन्ना काँग्रेसीनी अशीच दिशा धरिल्ली. जेन्ना मनोहर पर्रीकारांचें सरकार उडयलें 2005 तेन्नाय काँग्रेसीन अशीच धरिल्ली. ताजी कितें जालें हें म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसा. आतां जर भारतीय जनता पक्षाक काँग्रेसीन जें केलां ताचेर येरे मजा मागल्याच करपाक जाय जाल्यार तांची गत तीच जातली हें सांगपाक आमची गरज ना. इतिहास आसा. इतलेंच लक्षांत घेयात आनी राजकारण करात हें सांगून थांबता. आयले इतली बरे तरेन मत मांडली. थँक्स अलॉट. पळयत रावात. नमस्कार.